2018 सावन ते हे जुना मेरेन गोंयांत वट्ट 147 जाणांक बुडून मरण आयला। सरकारान दर्यो, तळी, न्हंय, घसघसो, स्विमींग पूल आनी हेर सुवातींनी बुडिल्ल्यांचो आंकडो जारी केला। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। 2018 वर्सा सावन ते अंदूचे जुना मेरेन गोंयांत वट्ट 147 जाणांक उदकांत बुडून मरण आयला। सगळ्यांत चड बुडल्यात ते उत्तर गोंयांत 118, तातूंत दर्यादेगांचेर बुडून मरपाचें प्रमाण चड। हे बाबतींत कोंगूट दर्यादेग पयली सुवातेर आसा। उत्तर गोंयांत जे 118 जाणांक उदकांत बुडून मरण आयला ताची सकल आंकडेवारी आसा ती अशी। उत्तर गोंयांत सगळ्यांत चड बुडून मरण दर्यादेगांचेर। उत्तर गोंयांत 147 जाणांक उदकांत बुडून मरण, दर्यादेगांचेर बुडून 84 जाणांक मरण, न्हंयत 11 जाणांक बुडून मरण, स्विमींग पुलांत 10 जाणांक बुडून मरण, घसघशांचेर 5 जाणांक बुडून मरण, खणींनी 3 बुडून मरण, तळयेंत 1 बुडून मरण, कानालांत 1 बुडून मरण। उत्तर गोंयांतल्या 118 बुडपाच्या घडणुकां मदल्यो चडश्यो 48 बुडपाच्यो घडणुको कोंगूट पुलीस स्टेशनांत नोंद जाल्यात। जाल्यार पेडण्यां 43, हणजुणा 22, दिवचले 5 आनी पणजे 1 बुडपाची केस नोंद जाल्या। उत्तर गोंयांत सगळ्यांत चड बुडले कोंगुटे। कोंगूट पुलीस स्टेशनांत 48 बुडपाच्यो केशी, पेडणे पुलीस स्टेशनांत 43 बुडपाच्यो केशी, हणजूण पुलीस स्टेशनांत 22 बुडपाच्यो केशी, दिवचल पुलीस स्टेशनांत 2 बुडपाच्यो केशी, पणजे पुलीस स्टेशनांत 1 बुडपाची केस। उत्तर गोंयच्या तुळेंत दक्षिणेत बुडपाचो आंकडो बरोच उणो आसा। दक्षिण गोंयांत बुडून मरपाच्यो 29 घडणुको घडल्यात। तातूंतले 23 जाणांक दर्यांत, 3 जाणांक घसघशाचेर, 2 जाणांक न्हंयत जाल्यार 2 जाणांक स्विमींग पुलांत बुडून मरण आयला। दक्षिण गोंयांत जाल्ले 29 मरणाचे घडणुकांतल्यो सगळ्यांत चड 11 कोलवा पुलीस स्टेशनांत नोंद जाल्यात। जाल्यार काणकोणा 9, फोंड्या 4, वास्को 2 आनी कुंकळे 1 केस नोंद जाल्या। ल्हानशा गोंयांत 2018 ते हे जुना मेरेनची ही बुडपाची आंकडेवारी पळयत जाल्यार तशी चिंतेचीच। का अपघाती जाल्यार कांय जाणांनी आत्महत्या केल्यात। कितलेशेच फावट मस्तेपण आनी सेल्फीच्या नादांतूय व्हांवून बुडून मरपाच्यो घडणुको गोंयांत घडटात। दर्यादेगांचेर पर्यटकांचे सुरक्षे खातीर खासा दृश्टी नेमिल्ले आसतनाय दर्यादेगांचेर बुडून मरण येवपाचें प्रमाण सगळ्यांत चड आसा। सरकारी यंत्रणा आनी खासा करून पर्यटन खात्याक हाचेर लक्ष दिवन ही परिस्थिती सुदारची पडटली इतलें मात खरें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर समीप नार्वेकर।